दुधात विटामिन ए आणि डी चो आस्पाव करपा खातीर गोवा डेरीन आपल्या कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवपाक सुरवात केल्या। काल सुमार 25 कर्मचाऱ्यांक ह्या विशींचे प्रशिक्षण दिले। गोयच्या बाजारात हे दूध रोखडेच हाडपाचो गोवा डेरीचो विचार आसा। अर्डेक्सवा खातीर कुर्टीच्यान महेंद्र गांवकर। आमच्या दुधान करपाचें आसा म्हणून गोय हे पयलेच गोवा दूध संघ म्हळ्यार गोवा डेरी हे जी गोंयान बाकीचे दूध आहा ते मिल्क फॉर्टिफिकेशन करपी हे गोवा दूध संघ हे पयलेच आसा। आमकां हांगा ट्रेनिंग दिवपाक आतां सकाळच्या पयलीं 17 ट्रेनिंग सगळ्या स्टाफाक जाल्ल्या 24 स्टाफाक ट्रेनिंग दिल्लें आसा सकाळीं। तातूंत आमचे हे आहा ते टाटा ट्रस्टाचे अरोरा साहेब, मागीर NDDPचे जे मिल्क फॉर्टिफिकेशन कोऑर्डिनेशन करता ते मॅडम गुप्ता आयिल्ली आसा आनी परत टाटा ट्रस्टचे मॅडम निकिता। हे कितें बाबा मिल्क फॉर्टिफिकेशन म्हणजे कितें कशें कितें ते आमचे सर तुमकां सांगतलेच। आनी आतांय तुमी कशें डेमॉन्स्ट्रेशन करता, कशें ॲड करता विटामीन ए आनी विटामीन डी। पयलीं मिक्सचर करता 30 लिटर कॅनान, 30 लिटर एका कॅनान 40 लिटर 30 लिटर ते मिक्सर करता विटामीन ए आनी विटामीन डी घालून। मागीर ते 10,000 लिटर दुधान घालतले, मागीर ते प्रोसेस करतले। प्रोसेस म्हळ्यार पाश्चरायजेशन, मागीर पॅकिंग वयता आनी कोल्ड रुमान वतले चिल्ड करतले, फाल्यां ते मार्केटान घालतले। त्याच्या बद्दल तुमकां सविस्तर म्हायती दितली। हे दूध आफ्टर फॉर्टिफिकेशन मिल्क फॉर्टिफिकेशन हे जाल्या उपरांत कसले चव किंवा क्वॉलिटीचेर कांयच फरक पडना। उलट विटामीन ए आनी विटामीन डी ही जी अख्ख्या भारत लेवलाचेर ज्या मनशान कमी आसा विटामीन एचो इंटेक म्हणजे आमी घेवपाचे विटामीन ए आनी विटामीन डीचे प्रमाण आहा ते बरेंच कमी जाला लोकांचे बिकॉज ऑफ फास्ट फूड म्हटल्यार कोता येता। आनी विटामीन डी स्पेशली वता कडल्यान मेळटा। वत म्हळ्यार पयलीं कितें करताले वताक रावताले सकाळी फुडें, तशें अर्बन एरियेन आतां कोण म्हाका दिसना रावताशें। तेका लागून मुद्दम अशें हेंचे NDDP आनी टाटा ट्रस्ट यांच्यानी एक पुढाकार घेवन अख्खे भारतभर हो प्रोग्राम राबोवपाचो केला। आनी हे विटामीन ए आनी विटामीन डी स्टार्टिंगेक आमी स्टँडर्डायज मिल्क आनी टोन मिल्कान घालतले आनी मार्केटान वयतले घालतले। पूण जेन्ना काल आयल्या ते आमी टेस्ट केली दुधाची किंवा हे केले आमी म्हणून हे केले, कांयच कळो सुद्दां ना ते बाबा विटामीन ए आनी विटामीन डी घालता म्हणून। आनी हे दूध स्पेशली जे भुरगीं आसा आनी शिकपी भुरगीं आसा, स्टुडंट जे आहा तांकां बेस्ट आहा। इसमें अभी हमने 30 लीटर्स में प्रीमिक्स को मिक्स किया है, उसको हम 10,000 लीटर्स में मिक्स करेंगे। इधर से सैंपल ड्रॉ करेंगे, इन सैंपल को NABL एग्रीडेटेड लैब में टेस्ट करेंगे कि राइट अमाउंट ऑफ विटामिन ए और डी मिल्क में आया है कि नहीं आया है।